मार्ना शिवोलच्या गोलान वाड्यावेल्या लोकांचे उदका खातीर सामकेच हाल जाल्यात। फाटल्या म्हयन्या सावन वाड्यावेल्या लोकांचे नळ सुक्यार पडल्यात। हेर भायल्या कामांक सोडूनच दियात, पिवपाक लेगीत लोकांक उदक मेळना। आमदार पंच तशेंच भौशीक बांदकाम कार्यालयान कागाळी करूनय कांयच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात। सरकारान हर घर जल येवजणे खाला सगळ्या लोकांक नळ दिले खरे, मात ह्या नळांक उदीकूच ना। मार्ना शिवोलच्या घोलान वाड्यावेले लोक फाटल्या म्हयन्याच्यान उदका खातीर ताणयल्यात। न्हावपाक, कपडे धुवपाक आनी हेर कामांक सोडूनच दियात, पिवपाक लेगीत उदक ना। उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण आमदार पंच तशेंच भौशीक बांदकाम कार्यालयात वचून थकली, मात कोणूच कानामनार घेनात। सरकारची ही हर घर जल येवजण पुरायपणान अपेक्षीत थारल्या म्हूण थळाव्यांचो आरोप। कितल्या दिसात उदक येना तुका? 15 तरी जावन गेले। आता आमी म्हातारे जाल्यो, केस तुटले आनी आमकां आतां कळ्या जाली फुडें। आतां आमचो मरता दोगूय दर्याची उदी खावपाचें आमी। दिवाळी जाली की आमकां उदक ना हांगासर। येयल्ल्या दिसा तेंच्या दारार गेली की उदक येता हांगासर, मागीर जाल्यार उदक ना। 3 दीस सोडटात ते कंटिन्यू, ना न्हू सोडटा उदीक, मागीर आनी उदकूच ना। आतां येयले मरे परत आनी 15 दीस आसचेच ना, अशें तेंचें आसा। इलेक्शनाक आमी येवची ना म्हूण तेंकां कोणी तरी सांगला, म्हणून तो हांगा येयल्लो। तुमकां उदक सोडटा, सोडला कसले? गटाराचें उदक सोडटा, ते आमकां पिवंक जाता तें उदक? आमी कितें करपाचें सांग? येयल्ल्या दिसा कितें MLAच्या दारार वचपाची? हेका लागून हेंकां वोटींग घातलेली आमी? सांगपाचें मरे तेणी उदक एक टँकराचे खंयचें उदक हाडटा ते कितें आहा? क्वॉलिटी बरी आहा उदकाची? ते पिवपाच्या लायकीचे आसता ते? पियाले वास मारता मरे उदकाक ते। कितें करपाचें ते उदकाचें सांग? भुरगीं आहा, हागोंक मुतोंक आमकां उदक नाका, कपडे धुवंक उदक नाका। येयल्ल्या दिसा आमी लोकांचें उदक हाडून पियातली, तेंकां कितें आमी फुकट हाडटा उदक? तेंकांय पयशे दिवचे पडटा। फुकट कोण उदक दिना। बिसलेरी बाटले हाडपाक आमची तितली हे ना, कापासतात ना उदीक हाडपाक, पयशे मोडपाक ना आमचे कडेन। आमी जोडटा कितले? येयल्ल्या दिसा टँकराक घालपाचे पयशे 1200 रुपया जाला टँकर। आदी 700-800 रुपयांक मेळटालो, आतां कित्याक मेळटा 1200 रुपया जाला? ते बी केन्ना आपयलो जाल्यार मेळा बी ना। 4 घरांक मेळटा उदक। कोणा कडेन पयशे ना तो कशें उदक घेतलो सांग? खंयचे घेतलो उदक तो? पयशे ना तेजे कडेन, आयदन ना भरपाक, जाल्यार केतून भरतली टँकराचें उदक आमी? नळ एटलीस्ट तुमी अर्दे वर तरी सोडा, पूण बरो सोडा मरे। कितें फायदो त्या नळाचो सांग? बिलां येता एवरी टायमार, बिलां येता। आमकां नळ येना, म्हाका जाल्यार नळ येना। म्हाका सदांच 150 रुपया बील येता। कसलें येता तें हांव नको, सदांच 150 रुपया हांव बील पे करता, ऑनलायन पे करता वयल्यान। बिलां कंटिन्यू येत रावता, म्हाका बील येतात, म्हयन्याचे म्हयने येता। शिरगांवच्या लयराई जात्रे खातीर गांवागांवांनी धोंड रावतात। ह्या धोंडाक उदक ही तांची मुळावी गरज जावन आसा, मात शिवोलच्या घोलान वाड्यावेल्या धोंडाकूय उदका खातीर हाल काडचे पडले। नळ सुक्यार पडिल्ल्यान तांकां स्वखर्चान टँकराची सोय करची पडली। 1.5 म्हयनो जालो आमी वॉर्ड मेंबरा कडेन घरा कडेन गेल्लो। लाखो लोक चलोन गेल्लो आमी हांगा राष्ट्रीय टेंपला कडल्यान तिंगेर घरा कडेन रातचो गेल्लो उदीक ना म्हणून। फ्रस्ट्रेशन जातात न्हू सगळ्या लोकांक। ते मागीर म्हणटात कोणाची हे करतात आनी कोण मागीर बंद करतात। आतां सांगलो तेणी जी आपण आमकां मिटींग आपयता, सांगता म्हणून आमच्या 4 लोकांक। आतां 1.5 म्हयनो जालो, येईचोय पत्तो ना, जेईचोय पत्तो ना, पंच मेंबराचोय पत्तो ना आमचो। मग अशें केल्या उपरांत आमचेर पर्सनली तिडक काडटात, हे व्हिडिओ काडटात, हायलायट करतात, हे करतात ते करतात, आनी आमची कितें बारीक बारीक कामां आल्यार ती प्रेशरायज करून ते बंद करतात। आनी काय नाय, रातची सदीच जागरणां करता बायलां। थोडी जाणां शीक आसता, कितें जाता खंयच्या टायमार उठून 1-1 वरान 2-2 वरांनी नळा कडेन पळयतात। ती दिसाची थोडी जाणां बायलां कामांकूय वयता, सगळे तेंकां त्रास जाता जिवाक तेंच्या। असले जिवाक लोकांचे आमचे हाल करून उडयलेली आहा तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान। हांगासर आमची धोंड भासून रावलेली 30-35 जाण धोंड आहा, पण आमकां हांगासर विचारूंक भासून येवंक ना की उदीक आसा कितें आसा ते। फ्रुट्सां धाडटात, पायतात, कितें करतात, आमकां हांगासर उदीकूच ना धोंडाक न्हावपाक, जाल्यार आमी कितें करपाचें? फ्रुट्सां खावन आमी रावतली न्हावच्या पयलीं हांगासर धोंड? आतां टँकर हाडटा आमी, इकचे हाडटा सगळे धोंड। आमची कमिटी काडून पयशे काडून टँकर इकते हाडटा आमी उदक हांगासर न्हावपाक लागून। आनी हे फ्रुट्सां घेवन येतात आमकां खावपाक दिवपाक लागून। हांगासर ना जर आमकां उदीक ना, उदकाचो थेंबो ना, डेली आमी पयशे काडटात शेअरिंग करून सगळे जाण धोंड कमिटी आमची, आनी उदक हाडटा आनी टँकराचें उदक भरता हांगासर धोंड। आमी आसा शिवोले मार्ना घोलान ह्या वाठारांत, आनी सद्याची अशी परिस्थिती जावन आसा की हांगासरले जे लोक आसात ते फ्रस्ट्रेट जावन रस्त्याचेर येयल्ले आसा। कारण म्हटल्यार हांगासर 25 ते 30 घरां आसा, तेंच्या घरांत नळ आसा, पण त्या नळाक थेंबभर सुद्दां उदीक येयना। ही जी कागाळ आसा ह्या लोकांनी लोकल पंच मेंबर आसात, तशेंच स्थानीक आमदार आसा तेंचे कडेन व्हरोन पावली, पण
ही जी कथेची कागाळ आसा ती कोणूच आयकपाक तयार ना. या तिडकेच्या भारात हे सगळे गावातले लोक जे आसात ते रस्त्यार येयल्ले आसा आणि तेमी खातीर रिपोर्टर्स ह्या हॉस्पिटल